पोरण्या गोंयांत जावपी गोंयच्या सायबाचे फेस्त हे गोंया सयत संवसारभर फामाद अशें फेस्त. हजारांनी भावीक दर वर्सा ह्या फेस्ताक येतात. मात ह्या वर्सा कोविड महामारीक लागून हे फेस्त साद्या पद्दतीन जालें. फेस्ताचे मिस जाले. मंत्री आमदार फेस्ताच्या मिसाक हजर आशिल्ले. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखात आनी आमच्या सोरगोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. A happy feast of St. Francis Xavier going to site. This has been a wonderful experience. It is in cyberspace that things have been happening, but now for the first time after months, people have come in. But it's not a simple presence. It has been a concentrated presence. Each person has represented his whole parish. And so, though there were 160 people who represented the whole parish, the whole of Goa has been made present. And it has been a great experience. Also, the members of the assembly who came here, they're not just alone. They belong to a constituency. And so they brought the entire constituency here. What a wonderful experience this has been to have everyone together. Babian San Francis Xavier, आयज ही परब जाल्ली आसा आनी आमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनी दुसऱ्या लोकांक ही परबेक येवपाक मेळप ना आनी हांव ही आयज परब सगल्यांक खुशाल बरी हांव येता आनी परबेचो दीस सगल्यांक बरो वयचो म्हूण मागता. जेन्ना आयज आमकां फादरीन आमकां सगल्यांक आपयल्ले बरे भाशेन आमी मीस आयकले आनी मिसाक रेक्टर फादर पाट्रिसियो फेर्नांडीसान आमकां सगल्यांक आमदार जे आमच्या चीफ मिनिस्टरांक सगल्यांक शेबासकी भेटयलेली आसा आनी हांव मागता सरकारा कडेन जे फादरीन पाट्रिसियो मागलां जे इगोर्जेचें कितें तरी काम आसा फाटीं जायते प्रॉब्लेम जाल्ले इगोर्जेक आनी आमी सगल्यांनी चीफ मिनिस्टरांनी आमदारांनी हिंगा येवन सगल्यांनी भेट दिलेली आनी जाता ते भाशेन आमी तांकां हेल्प केल्लो. हेजे फुडें सरकारान आमी सगळे बरोबर रावन एकठांय रावन हे इगोर्जेक आमी हेल्प करपाक मागता. आयज गोंयच्या साहेबाची आयज फेस्ताची हांव सगळे गोंयकारां बरोबरच आख्या जगाक देशाक आनी जगाक जे लोक आसात तांकां सगळ्यांक हांव आयच्या फेस्ताची खूब येता. आनी आयज जरी कोविडा लागून मोठ्या प्रमाणात लोकांक हांगा फिजिकली येवपाक मेळना खरें पूण तरी देखून लोकांनी हे मीट जे आसा ते सगळ्यांनी वर्च्युअल म्हणल्यारच सोशल मिडियाचेर लोकांनी हे केल्ले आसा. तांकां सगळे आमच्या गोंयकारां बरोबर आख्या जगाच्या सगळ्या लोकांक हांव आयच्या फेस्ताची खूब दिता. आनी गोंयचो साहेब म्हणल्यारच तो आकांता पडटा आनी गोंयच्या साहेबांची जर उडास करता तो ताका पावता म्हणजे अशें एक धार्मीक आनी हे एनिबॉडी फेस्त आनी गोंयच्या साहेबाचें ताका लागून आयच्या कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां सगळ्या लोकांक गोंयच्या साहेबांनी सेव करची तांची रक्षा करची अशें म्हणून आयज मागता. गोंय साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर यांच्या यादीक आयज आमी फेस्त मनयता आनी सगळ्या गोंयकारांक आयच्या फेस्ताचे हांव परबी दिता. हें आमचें फेस्त एकचाराचें प्रतीक आनी हांगा सगळ्या धर्माचे गोंयचेच न्ही गोंयच्या शेजारी राज्याचे लोक हांगसर आमच्या देवाच्या भेटीक येता. हांव प्रार्थना करता ह्या फावटी आमकां ह्या महामारींतल्यान वता आसतना जे 9 दिसाचे नव्यान लोकांक हांगसर येवंक मेळना पूण आमचे गोंय साहेब जे प्रार्थना करता कित्याक फुडल्या वर्सा आमी सगळे एकठांय येवन मोठ्या उमेदीन हो उत्सव जो आसा आमी सेलिब्रेट करतो.